मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर, गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो सचिव रुपेश नायक आनी क्लबाचो अध्यक्ष यतीन कामुर्लीकर हांणी सडा हांगाच्या रोज सर्कल मैदानाच्या कामाचें उक्तावण केलें। हांगा नेट प्रॅक्टीस सुविधा आसतली, चली तशेंच चल्यां खातीर क्रिकेट प्रशिक्षण वाडोवप हाचो मेन उद्देश आसतलो। बरी बांदावळ आशिल्ल्या ग्राउंडाची उदरगत 15 दिसां भितर जातली म्हूण थळावो आमदार संकल्प आमोणकर उलयला। डेस्क खातीर सडाच्यान प्रसाद नायक। ही जी फॅसिलिटी चालू केली खूप वर्षापासून लोकांची एक मागणी आशिल्ली आणि त्या आयज खंय तरी ती मागणी पुरी जाता अशी दिसता। त्याच्याच बरोबर हांव GCAच्या पदाधिकाऱ्यांकडे हे मागता की सपोज जर आम्ही जेटी क्रिकेट क्लबाच्या थ्रू तुम्ही ही जी फॅसिलिटी आसा ती तयारी करून दितात जाल्यार त्याच्या फुडली जी हे आसतली कामां आसतली जी कशें तेचे मेंटेनन्स कशें करपाचें तेचेर कस्टोडियन कोण आसतले कितें आसतलें ते सगळें तेंच्यांनी इन ब्लॅक एंड व्हायट जर करून आमकां दाखयलें दिलें जाल्यार फुडें काम व्हरपाक ते सुद्दां बरें पडटलें। ग्राउंड हेका लागून म्हाका 2 वर्सां पयलीं ऑलरेडी हे केलेलें पिचीचे कोटेशन केलें पण प्रॉब्लेम मातसो कितें वो सगळें जालें पण आयज तेणें रुपेशान पयलीं ते केलें काम केलें कितें जॉयंट सेक्रेटरीचे हे जावन सेक्रेटरी पोस्टार येवन फर्स्ट काम तेणें केलें ते आयज जेटीर आमचे 2 विकेटी आमकां दिले। पहिले स्वातंत्र्य दिसा गोवा क्रिकेट असोसिएशन यांचे खरेंच तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक इतको बरो इनिशिएटीव आमदार बाब संकल्प आमोणकर तशेंच आमचे लोकल जेटी स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स आसूनी बोगदाचे आमचे ऑफिस बेरर्स आसूनी आमचे वास्कोचे सगळे क्लब्स आसूनी तांकां म्हाका दिसता खंय तरी ही जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां डेव्हलप करता 8 ते 10 लाख मोडून त्याचो फायदो खूप जावपाचो आसा। क्रिकेटीक म्हणटा तो फक्त आमच्या चड्याचेर नरेश चौडणकर आहा पळय तो क्रिकेटीक भुरग्यांक फुडें हाडपा खातीर आनी सदां येवन तो सकाळचो हांगा येवन भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेता आनी तो फुडें सरपा खातीर तांकां भुरग्यांक हें करता म्हणून म्हाका म्हणटा कितें नरेशा खातीर खूबच लोकांनी हें करपाचें ताका सपोर्ट दिवपाचो तेज्या कडसून शिक्षण घेवपाचें। तशें आमचे खूब भुरग्यांक असो तयार जाल्ले पण तांकां जाय तशें गायडन्स गावनासलें आनी ज्या टायम टू टायम जें गावूंक नासलें पळय तें तांकां कांयच गावनासलें। हो रिमोट एरिया म्हूण समजता सडा म्हटल्यार हे रिमोट एरियेन प्लेयर खूब जाण आहा सगळ्यांक टॅलंट भरपूर आहा तो टॅलंट दाखोवपाक तांकां आपलो वाव गावना। तेन्ना हांव सगळे कडेन मागता जे कोण जाणटे नेणटे आहा तितले आपल्या भुरग्यांक हांगासर धाडात आनी आमचो ह्या पिचीचो उदरगत करून भुरग्यांक उदरगत करून घेया। हांव केन्ना सदांच पळयतालो की आमचे जेन्ना सिलेक्शन्स आसताले हे आसताले आमचे सड्या वयले वास्कोचे कोण कोण आसा पळयतालो हांव पण खंय तरी मागीर अशें कळोन शिकलें की तेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर नासल्या कारणान कितें प्रॅक्टीस जाय हे जाय ही आमी पयलीं दिसता आमीच केल्ली हे 2 विकेटी हे केल्ले पण मागीर खंय तरी कितें कारणाक खबर ना म्हाका कितें तरी की आमकां कळ्ळें की हे यूज जायना म्हणून पण मागीर जेन्ना हांवें एज अ जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून GCAचो हे घेतलो तेन्ना पयलीं हांवें नरेश म्हाज्या फाटल्यान सदांच लागतालो आनी संकल्प सरानू म्हाका खूब हे केल्लें रिक्वेस्ट केल्लें मातशें हे करून घेवया म्हणून अंडर GCA सो सदांच लागता हे खंय तरी एक लॉंग पेंडी इश्यू आसलेलो तो आतां हांवें ऑलरेडी आतां आयसून खरेंच खुशी भोगता की म्हाका आयसून आमचो हे चालू जाता एक 15 दिसां भितून हे सगळें काम जातलें अरावंड 8 ते 10 लाखाचें काम आसा। सदांच भुरगे आमचे रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा क्रिकेटीत ते मागीर स्टेट लेवलाचेर जावं रणजी ट्रॉफी जावं बाकीचे हेजे भितर खुबशे भुरगे आमचे फुडें सरलेले आसा बट आयज खंय तरी आमी फाटीं पडलेले आसल्या काही कारणाक लागून कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना। आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता आतांच हांव फॉलोअप करतालो आनी त्या प्रमाणे हो आख्खो आमचो जो सड्यावयलो एकूच ग्राउंड आसा रोज सर्कल ग्राउंड हो रोज सर्कल ग्राउंड ही GCAची पीच तयार जातलीच पण हो फूल ग्राउंड जो आसा हांगलो तो आनी रेडी जातलो आनी एक चडान चड आनी एक 15 दिसां भितर ते 1 म्हयन्या भितर हेजें काम स्टार्ट जातलें जशें फ्लड लायटीचें काम आसा स्प्रिंकलाचें काम आसा हे सगळे बॅरिगेड्स घालपाचें काम आसा आमचो पीच ग्रीन करपाचो काम आसा हे सगळें करून घेतना ताच्या लागून मातसो प्रल्हाद सावंत हांगा इंचार्ज आसा तोवूय मातसो हॅपी जातालो कित्याक तेकावूय खूब टायम तोवूय म्हाजे कडेन फॉलोअप करतालो प्रल्हादूय हे आनी बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पळय ते सगळे हांगले हो रोज सर्कल ग्राउंडाचेर जातले कित्याक हांगा भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हांगा तुमी पळयता कितलेशे टुर्नामेंट जाता आनी परत एकदां आमच्या नरेश चौडणकर जो होल एंड सोल म्हाका दिसता हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करीसर म्हाका दिसता तेज्या फाटल्यान तूं कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा तुका खूब सोदपाचो आसा तुका पयशेच काडचे पडटले मातशे।